माय फाल्यां टिंकूचे ओपालाव आसा तू येताय गी खरे घरान थोकाल गे ओपालाव पप्पा नावज म्हळ्यार घरान थोकाल न्ही टिंकूचे स्कूल आलत ओपालाव आसा काय रे गो तुझे अप्पा नावज म्हळ्यार म्हाका सोडोवन सांग हांव आदली मनीस म्हाका येंबरा समजना अप्पा नावज काय अप्पा नावज केदाळे पळयता ओपालाव सांगल्यार ते स्कूलाचे विशांत म्हळ्यार आसले भुरग्यांचे मार्क पुरा एग्जामांत मार्क पळोवंक आसले ते इस्कॉलाक तू आसा जाय ते इस्कॉलान टिचर आयले ओपालाव म्हण सांगला ओपालाव म्हळ्यार भुरग्यांचे शिकपाच्या विशांत काले पुरा जाताले ते पळोवंक वचोवंक हो ते गे वय वय ते हांव ह्या फावटी वसाना प्लीज बाय या ना, फावटी ना, वचो वसाना आदल्या आदल्या गरज दिलात हांव आदल्या फावटी गेल्ली न्ही गे त्या दाळा टिचरीन काले म्हळे गोत्ता गे आनी एक फावटी येताना मस्त मार्क काडी जेताने म्हणून या फावटी मार्क ना म्हणटा हितून तू मार्क बरोवन आयल्यात म्हणून नेक्स्ट टाइम हांव येता हांव वसाना म्हाका जावचें ना म्हाका तांच्या हांव टिचरांच्या तोंडा पडाना तुमची भुरगीं न्ही गे तुमीच सांबाळून घान गे या तुका कितें गोत्तू ह्या समाजेंत म्हाका कितली मर्याद आसा गोत्ता गे तुज्या भुरग्यांक हांव न्हू म्हजी मर्याद पुरा पाड जाता ह्या टिचरांच्या तोंडांत हांवें कितें आयकाजे हांव वसाना म्हाका जावचें ना ते 30 मार्क 20 मार्क बरा कान घेवन हांव सयत इस्कॉला येताना तितले मार्क हांवें काडूनात ताच्या की 10 घंटे सोड काडटाली हे काले हे 30 मार्क काडून घेवन इसारले पुरो दिताय सांजेर येता बसता टीव्ही दमता एने लॅपटॉप तेणे म्हजे मोबायलीवर दवरता तुमच्या भुरग्यांचे तुमकां जागृत करूंक जायना मू मागीर टिचरांनी ह्या इतल्या 1000 भुरग्यांक कशें सांबाळचे अळे गो ज्याला जक्का खाले म्हणटाली गोत्ता गे ते आमचे बाबांना बुडो आसा गे थंय वचोन बसोन ना गे लॅपटॉपार रन्न करता गे ते पुरा काल्या दिवचे भुरग्यांक आनी तो ते लॅपटॉपवर न्हू त्या बुड्याक कितें येता म्हाका कळना भुरग्यांच्या मांड्यान ना गे पुराय मोबायल टीव्ही आनी काले पुरा यंत्री गोवन गेला आता एक दिसी म्हाका वचोन जावचें ना हांव बिलकुल वचना मुज्यान जावचें ना मुज्या भुरग्यांक हांवें शिकयलां भुरगीं केदाळा क्लासीक आपयता त्या दाळा गेल्या म्हजी भुरगीं मर्यादेन शिकल्यांत तुमच्या भुरग्यांक तुमीच पळया मुज्यान जावचें ना तें बरा पळोवंक म्हाका साद्यत ना म्हाका भुरग्यांचें काम ना गे हांवें केदाळा काजार करून दिला त्या दाळा मूग दिला आनी म्हाका जावचें ना इतको तेंप हांवें पळयलें घडये तुमचे ओपन हावस तुमकां एंत जालें 2 महिने एक फावटी ओपन हावस तुमचे माय कुसवार आणखी उरला माय आणि कोणाक तरी दिवंक आसा गे तो थंय सासो दे म्हाका फाल्यां ऑफिसार येताला व्हरूंक आसा सांगल्या बरी आशा आनी माय तुम्ही दोगांत एकले कोण तरी ओपन हावसा कशेत की पिंकूच्या म्हाकाच जायला वसोक तशें हांवें मायक सांगलें माई वसा लागी मायक घरा बसून कालें काम करूंक आसता माय एक घडी वचोन येना जोगी थंय तांणी लेश आसचें मग तांच्या स्कुलाक वचोंक की एक घडी वचोन ये माय म्हज्या वरवीं जायना गो कितले मार्क्स हाडल्यात ताणे ते तुमचे मार्क्स काडून हांवें तुमच्या भुरग्यांच्या इस्कॉला वसाचे गे बिलकुल जायना ह्या फावटी हांव खंडीत वसाना म्हज्या वरवीं जावंकूच जायना तू वचना तर हांवें जला जक्काक सांगायचें की वच म्हणून नाही माय आमकां काम आसता न्ही इतले कामाच्या रटावणी मध्ये तांच्या स्कुला वचोंक जाता गी एक घडी वचोन येना जोगी माय तुका प्लीज माय हां कितें म्हाका काम ना म्हूण सांगताय गे म्हजें काम तुमकां कळीत आसा गे कितें गे म्हणून गायचें शेण कोण काडटा गायचें दूद कोण काडटा जलाक कोण शेण मारता सोप हाडूंक कोण येता तण हाडूंक कोण येता तें बरें म्हजें काम न्ही गे ऑफिसान बसून बरयतात तुमी काम करचें हांवें भोंवचें ते काले बाय तुजे काम आमकां कितले काम आसता गोत्ताय ते तुझें काम जायना तर विचार तसो कोणी ना पूण आमचें काम जायना तर आमकां वयल्यान 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 विचारताची आसात पावानांतल्या कितले ओझे कामाचे माय एक पुटी
या कुठेतून सुवस माय मग हे बरे कन शिक्षक बरे आम्ही पळयतात नाही गे अशा हा वय बाय यापटी वोस बाय तू नेक्स्ट टाइम बसाले आम्ही येता बरे काही शिकयता एक्झामाक बरे बसून शिकवला साले बरे मार्क येऊचे बरी करता आम्ही पुरो ग बरे मार्क्स काढणं बरे शिकयतात गय अच्छा की पहिले कितें केला म्हणून म्हाका गोत्तू ना गे मार्क्स सोड बूत म्हणी बरी असते घरा येतात आणि वडिलां फाटी उलयतात ताच्या उपरांत आनी कशे मार्क्स काडचे ते पहिले तुम्ही शिकया तांकां उलोवंक पहिले शिकया आता का नाही करचे बाय अळे तुका हांव सांगता आतां बिकारना गट्टे नवेना सुरू जाल्यांत वय बिकारना गट्टे 14 आणि 15 तारखेर फेस्त आसा वय तवळ आमच्या भुरग्यांक आपण व्हरन आ भुरग्यांक नांगे ते कार्मेलीत प्राद आसात आ माथ्याक हात दोन ते मागतात ते पळोवन जाल्यार ही भुरगीं इल्ली सारकी जावं दीत रायत तशें करया तू आपलोस तशें जाल्यार हांवें काल वापण व्हरचे परवा 15 तारखेर एक गव्हर्मेंट रजा आसा वय त्या दीस भुरग्यांक आपण व्हरून आमी सकाळां या रायत कित्याक म्हळ्यार ते प्राद मागतात आणि देव आपण्या खातीर मागतात दोगांना देखलो म्हणी जाल्यार एकल्याक म्हणी जाल्यार देव आपणे फावो जावन दी गो जायत जायत तशें जाल्यार आमी परवा भुरग्यांक व्हरून बिकारना घट्टे या ताच्या उपरांत आमची भुरगीं सांबाळ जातात शिकोवंकी तकली येता भुरग्यांची बुद्धी सारकी जाता भुरग्यांक शिकयचे देवस्थान मागोवंक मागणें पुरा शिकयचे जायत जाय या आमी या